गोयच्या पर्यटन मळाक घटमूट करून तांकां संवसारभरातले फामाद पर्यटनाचे केंद्र करपाची मोख मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दवरल्या। ते खातीर ह्या वर्साच्या अर्थसंकल्पांत ताणें पर्यटना खातीर 247.16 कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची माहिती अर्थसंकल्पीय अधिवेशना वेळार दिल्या। पूण फाटल्या 4 वर्सांचो नियाळ घेत जाल्यार गोंयांत येवपाचो विदेशी पर्यटकांचो आंकडो देंवता, तशेंच गोंयांत वाडिल्ल्या बेकायदेशीर हॉटेलां आनी बिलां हांचेर सरकाराचें नियंत्रण नाशिल्ल्यान पर्यटनांतल्यान येवपी महसूल बुडटा अशें अर्थीक सर्वेक्षणाच्या अहवालांत दिसून आयलां। सध्या देशांतली वाडटी म्हारगाय आनी इंधनाच्या वाडट्या दराक लागून सर्वसामान्य फटको बसला। वाडट्या म्हारगायेच्या मुद्द्या वयल्यान काँग्रेस बरीच आक्रमक जाल्या। ह्या म्हारगाये आड काँग्रेसीन कालच्यान म्हारगाय मुक्त भारत आंदोलन सुरू केला। 31 मार्च ते 7 एप्रिल मजगतीं हे आंदोलन चलतले। सध्या सीएनजी, पीएनजी गॅस तशेंच खाद्य तेलाचे दर वाडल्यात। 1 एप्रिलाच्यान वखदांचेरूय दर वाडटले। वाडट्या म्हारगायेचो सर्वसामान्यांचेर व्हड परिणाम जाल्ल्याचें दिसून येता। काँग्रेसीचो केंद्रीय फुडारी राहुल गांधी हाणें बुधवारा दिल्लीत गोयच्या काँग्रेस प्रदेश समितीच्या फेररचणुके म्हत्वाची बसका घेतली। पक्ष संघटनेचो परत रचपा खातीर आनी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या फुडाऱ्याची नियुक्ती खातीर पक्षाक आमदारां वांगडा बसका घेतली। काँग्रेस पक्षाच्या गोंय प्रदेश समिती आनी फुडारपणा भितर पुराय बदल करपाचो निर्णय घेतला। काँग्रेसीचे गोंय फुडारी आनी वांगड्याची मतां काँग्रेसीन नोंद करून घेतल्या। राहुल गांधीन गोंयचो काँग्रेसचो आदलो मुखेली गिरीश चोडणकर, अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचो सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल आनी काँग्रेस खासदार रजनी पाटील हांकां मेळोवन गोंयच्या वेंचणुके नियाळ घेतलो। गोंयचो अर्थसंकल्प कसो आसतलो काय हाची उमळशीक राजकारण्या सयत गोंयकारांक आसतनाच मंत्री निलेश काब्रालान मात भर सभाघरान झेमो काडल्यो। निलेशाची बसपाची सुवास सामकी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या फाटल्यान आसली। त्या खातीर मुख्यमंत्री अर्थसंकल्प वाचतना निलेश कशो झेमो काडी ते विधानसभेच्या व्हिडिओ कॅमेरान सारके दिसून आयले। निलेशाची झेम इतकी तेंगशेर पाविल्ली की तो बशिल्ले कडेनूच झेमोन मान उडोवपाक लागलो। निमाणे सभाघराच्या मार्शलान ताका तूं सभाघरान न्हिदता अशें हळू कानान येवन सांगले आनी निलेश धड करून जागो जालो। जागो जातकूच ताणें ह्या वटेन त्या वटेन पळयलें आनी उपरांत ल्हव ताणें सभाघरांतल्यान पांय भायर काडले। उदका पुरवण खातीर 721.72 कोटी तरतूद केला अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी अर्थसंकल्प मांडटना दिल्या। हर घर नल से जल येवजणेक राज्यभर चालीक लायल्या। तशेंच जल जीवन मिशना खातीर 100 कोटीची तरतूद केल्या अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिल्या। उदकाच्या बिलांचे प्रस्न सुटावो करपा खातीर दर उदका पुरवण विभागात सप्तकांतलो 1 दीस राखीव दवरतले अशी घोशणा ताणें केल्या। उदका पुरवणाचो निवळ घेवपाक अहवालान तयार करपा खातीर खासा यंत्रणा चालीक लायला अशें ताणें सांगलें। उद्देग, खणी, रोजगार तशेंच माहिती आनी विज्ञान ह्या चारूय खात्यान एकूण 340.93 कोटी रुपयांची तरतूद मुख्यमंत्री सावंतान केल्या। खण वेवसाय सुटसुटीत करपा खातीर खर पावलां उखल्ल्या। हाचोच भाग म्हण डंप पॉलिसीच्या चालीक लायल्या। खण महामंडळ स्थापन केला आनी खण वेवसाय पुराय क्षमतेन चालू करून खण पट्ट्यांतल्या जनतेक थाकाय दिवपाचो सरकाराचो उद्देश आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। ह्या आर्थीक वर्सात सरकाराक 650 कोटी रुपयांचो महसूल मेळटलो अशी आस्तय तांणी ह्या वेळार उक्तायली।
म्हारगाय तेंगशेर पावल्या. सदच्या उपेगातले वस्तूचे मोल परवडच्या भायर गेला. तातून आता पेट्रोल आणि डिझेल वांगडात जेवण शिजोवपाक लागपी घरगुती गॅस सिलिंडरूय म्हारग जाला. अशा परिस्थितीत डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी बुधवारा अर्थसंकल्पात घरगुती 3 सिलिंडर दिवपाची घोषणा महत्वाची थारली. गोंयच्या नुस्तेमारी वेवसायाक उर्बा दिवच्या हेतान 10 कोटी खर्च करून 10 बायोफ्लॉग उबारतलो. तशेंच इनलँड एक्वाकल्चराक उर्बा दिवन नुस्तेमारी क्षेत्रात रोजगार तयार करतलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. नुस्तेमारी क्षेत्रा खातीर 72.41 कोटी रुपयाची पुराय तरतूद केल्याचें ताणें सांगलें. मंगळारा जाल्ल्या अधिवेशनांत उपसभापतीची वेंचणूक जाली. जातून 24-8-15 मतांनी भाजपाचो सुभाष फळदेसाय निवडून आयलो. जाल्यार काँग्रेसी वटेन केदार नायकान उपसभापती पदा खातीर अर्ज भरिल्लो. केदार नायकान 19-15 मतां पडिल्ल्यान वट्ट 25 मतांनी सुभाष फळदेसायाची निवड जाली. देशांत सुरू आशिल्ल्या फुकट रेशन येवजणेची मुजत ते सप्टेंबर 2022 मेरेन वाडयल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे अध्यक्षतेखाला केंद्रीय मंत्री मंडळाचो बसकेंत ह्यो निर्णय घेतला. फुकट रेशन येवजणेची मुजत 31 मार्चाक सोंपपाची आसली, पूण केंद्रीय मंत्री मंडळान हाका सप्टेंबर 2022 मेरेन मुजत वाड दिल्या. देशांतल्या 80 कोटी परस चड लोकांक पयलीं प्रमाणूच हाचो लाव घेवपाक मेळटलो. खुद्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ट्वीट करून ही माहिती दिल्या. भाजपा सरकारान वेंचणूक जिखून थोड्याच दिसां भितर अर्थसंकल्प मांडटलो खरो, मात सरकाराच्या अर्थसंकल्पात येणावळ आनी खर्चाचो मेळ बसना. सरकारान स्वताच दिल्ले म्हायती प्रमाण तांची चडशी येणावळ पगार आनी घेतिल्ले कर्ज भरपाक काबार जाता. विधानसभेच्या सभापती पदाचेर निवड जाल्ल्यान काणकोणकारांनी रमेश तवडकाराक ग्रँड येवकार दिलो. तवडकाराक येवकार दिवपा खातीर काणकोण म्हालाचो शिमेचेर कमल घाट श्री शक्ती गणपती देवळा कडेन एकठांय आयिल्ले. हातूंत काणकोणचो नगराध्यक्ष सायमन रिबेलो, नगरसेवक हेमंत नाईक गांवकर तशेंच हेर नगरसेवक आनी भाजपा कार्यकर्ते व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले.
पुरातत्व खात्याची नवीन बिल्डिंग बांधपा खातीर 15 कोटीची तजवीज केल्या. जाल्यार पुरातत्व खात्याकडे आशिल्ल्या रेकॉर्डाची जतनाय करपा खातीर 10 कोटीची तरतूद केल्या. या शिवाय दायजांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करतले अशें मुख्यमंत्र्यान अर्थसंकल्प मांडटना जाहीर केला. गोंयांत जावपी कोंकणी आनी मराठी सिनेमान अर्थीक मजत दिवपाच्या हेतान ह्या अर्थसंकल्पात 2.5 कोटी रुपया दिवपाचो निर्णय घेतला. जाल्यार कोंकणी आनी मराठी फिल्म महोत्सवाचे आयोजन करपा खातीर 1.5 कोटी रुपयांची तरतूद केल्या. इफ्फी महोत्सवाच्या आयोजना खातीर 16 कोटीची तरतूद केल्या अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. पेट्रोल आनी डिझेलच्या दरांत प्रति लिटर 80 पैशांनी वाड जाल्या. ताका लागून फाटल्या 10 दिसांन इंधन वट्ट 6.40 पैशांनी म्हारग जाले. पुराय देशभरांत हे दर वाडल्यात. संबंधीत राज्यांतल्या थळाव्या कराच्या आदारान तांचे वेगवेगळे दर आसात. 22 मार्च 2022 पासून पेट्रोल आनी डिझेलाच्या दरांत सातत्यान वाड जायत आसा. फाटल्या 15 दिसां सावन कोरोनाक लागून कोणाक मरण येवंक ना. बुधवाराक कोरोनाक लागून 2 दुयेंतींक मरण आयले. 678 चांचण्या उपरांत 3 नव्या कोरोना केशीची नोंद जाल्या. जाल्यार 4 दुयेंती कोरोनाचेर मात केल्या. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.43% आसा. आतां मेरेन 2,45,288 दुयेंती मेळ्ळ्यात. हातूंतले 2,41,432 दुयेंती बरे जाल्ल्यान 24 सक्रिय दुयेंती आसात. आतां मेरेन 1,90,187 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत जाल्यार उपचारा खातीर एकूण 9 दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जावंक ना. गोंय घुवळी वखदांच्या वेव्हाराचें केंद्र जाला. ते खातीर गोंय पुलिसांनी घुवळी वखदां आड आपली मोहीम खरपणान राबोवपाक सुरू केल्या. ह्या मोहिमेच्या फाटभुंयेर बेरेस्तारा मडगांव आनी वेर्णा घुवळी वखदांचो वेव्हार करपी 2 गुन्यांवकारांक पुलिशेन अटक केल्या. दोनाय घडणुकेंत सांपडिल्ले हे गुन्यांवकार मूळ उत्तर प्रदेशाचे. जाल्यार हे प्रकरणाचो फुडलो तपास पुलीस सुरू आसा. गोंयांत व्हडल्या आनी धाकट्या भुरग्यां खातीर 2 दिसांचे कीर्तन महोत्सव मांद्र्या वाठारांत आयोजीत केल्लो. देव, देश, धर्म आनी भारतीय संस्कृतीचे रक्षण अशें ह्या कीर्तन महोत्सवाचे स्वरूप आशिल्ले. ह.भ.प. शिवानी वसे, चिन्मयी कामत, सिद्धी पार्सेकर, सना साटेलकर, ब्रह्मय सुर्लकार आनी सर्वेश साळगांवकार हांच्यांनी वेगवेगळ्या विशयांचेर कीर्तन सादर केलें.
मोपा लिंक रस्त्याचे काम नेटान सुरू आसा. मोपा लिंक रस्त्याविशीं वारखंड पंचायतीन लिंक रोड करपी कंत्राटदाराक काम बंद करपाची नोटीस दिल्ली. त्या नोटिशीन कंपनीन पंचायत संचालनालया कडेन आव्हान दिल्लें आनी हे नोटिशीक स्थगीत मेळयिल्ले. ताचेर 2 खेपे सुनावणी जाल्या आनी आतां निमाणे निवाडो 1 एप्रिलाक जालो. गोंयांत सध्या काजीचो हंगाम सुरू जाला. गोंयांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांनी लोकांच्यो व्हडा प्रमाणात काजूंच्यो बागायती आसात. ताचेरूय कांय लोक आपले पोट भरतात. काजीच्या मुट्ट्यांच्या रोसांतल्यान लोक फेणी आनी हुर्राक तयार करतात. पेडण्याच्या वारखंड तुळसकरवाडी वाठारांत पारंपारीक पद्दतीन हुर्राक काडटात. मोपा लिंक रस्तो करपा खातीर काजी कातरले आनी आतां काजीचें पीक खूब उणें जालें. ताका लागून धंद्याक लुकसाण जावपाचे असो भंय कास्तकारांक पडटा. पणजे आल्तिनो सुनापरांतान दर 2 वा 3 म्हयन्यांतल्यान आगळे वेगळे अशे कला प्रदर्शन राबयता. सुनापरांतान आर्ट गॅलरींत देशी तशे विदेशी कलाकारांक आपली कला प्रदर्शन सादर करपाक माची उपलब्ध करून दिता. 28 मार्च ते 30 एप्रिल मेरेन सुरू आशिल्ले हे आगळे वेगळे कला प्रदर्शन आशिल्ले. श्री सिद्धेश्वर पंचायतन पुरातन हनुमान देवस्थान दाबोलवाडो कायसू हांगा वर्स पद्दती प्रमाण शिशिरोत्सवा निमतान श्री सिद्धेश्वर बाल नाट्य मंडळा वतीन नाट्य प्रयोग सादर करप चालू आसा. 30 मार्चाक मायेचा धागा रक्ताचा हे संगीत सामाजीक नाटक जाले. 31 मार्चाक कृपावंत तो साईनाथ नाटक जाले. ह्यो कार्यावळी 16 एप्रिल मेरेन चलतल्यो. लोकांनी व्हडा संख्येन ह्या कार्यावळीक हाजीर रावचे अशी विनवणी श्री सिद्धेश्वर पंचायतन पुरातन हनुमान देवस्थानान केल्या. कला अकादमी पणजी घडोवन हाडिल्ली 47वी अ गट तियात्र सर्त ह्या वर्सा 17 ते 28 मार्च मेरेन मडगांवां रवींद्र भवनांत जाली. ताचो निकाल जाहीर जाला. पयले इनाम 1 लाख तुज्याच मोगा खातीर ह्या तियात्राक फावो जाला. दुसरे इनाम 75,000 एक गोडी ह्या तियात्राक जाल्यार तिसरे इनाम दीस तो केन्ना उदेतलो ह्या तियात्राक फावो जाला. उमेद वाडोवपी इनाम 25,000 ताळो आवाज इको ह्या तियात्राक फावो जाला. मासोड्डे 70 हांगा श्री शांतादुर्गा कला मंच 9 एप्रिलाक बायलां खातीर अखिल गोंय फुगडी सर्त आयोजीत केल्या. ही सर्त श्री शांतादुर्गा देवळाच्या सभा मंडपान मासोडे हांगा जातली. पयलो इनाम 7,000 रुपया, दुसरो इनाम 5,000 रुपया जाल्यार तिसरे इनाम 3,000 रुपया आसा. तशेंच उमेद वाडोवप्या खातीरूय 2 इनामां आसात.
मुरगांव नवे वर्स येवकार समितीन दर वर्स प्रमाण ह्या संवसार पाडव्या निमतान मिरवणूक काडपाचे थारायला. हिंदू नवे वर्स येवकार समितीचे संयोजक नितीन फळदेसाय हांणी ह्या विशीं म्हायती दिली. देव दामोदराक नांव दवरून ही मिरवणूक काडटले. स्वातंत्र्य पथा वयल्या मुरगांव पालिके मेरेन ही मिरवणूक आसतली. उपरांत जाहीर सभा जातली. गोवा टॉप 25च्यो ह्यो खासा खबरो हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.